गोंयांतल्या सैम पर्यटन मोग्यां खातीर एक बरी खबर। पावसाळी पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळान पर्यटकांक कांय नवे घसघशे उक्ते करपाचो निर्णय घेतला। पूण वाडत वचपी गर्देक लागून सुरक्षेचेरूय खासा भर दितले। पळयात पुराय बातमी। गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचो आनीक एक नवो आंग पर्यटकांक अणभवपाक मेळटलो। गोंय रान उदरगत महामंडळान ह्या पावसाळ्यांत कांय नवे घसघशे सोदून काडून ते पर्यटकांक उक्ते करपाचो निर्णय घेतला। ह्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या भितरल्या वाठारांतल्या सैम पर्यटनाक चालना मेळटली, तशेंच लोकप्रिय पर्यटन थळांचेर गर्दीचो दबाव उणो करपाक मदत जातली, अशें महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणेन सांगले। पावसाच्या दिसांनी घसघश्यांचेर पर्यटकांची व्हड गर्दी आशिल्ल्यान कसलेच अपघात जावचे न्हय हे खातीर खाशेली जतनाय घेतले। पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर गरजेची यंत्रणा वापरप, नागरी आनी मुळाव्यो सुविधा वाडोवप, वाठार चड रिलॅक्स आनी सुरक्षीत करप हाचेर भर दितले। ताजे वांगडा बोंडला अभयारण्यात कुटीर सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचें काम हातांत घेतले आनी पर्यटकांक ऑनलायन बुकींग प्रक्रिया सोपी करपा खातीर संकेतथळ वेवस्थापनय घटमूट करतले। मजगतीं साळावले धरण वाठारांत बांदपाक लागपी बाल उद्यानाच्या वावराचोय नियाळ घेतलो। हो उद्यान रोखडोच कुटुंबीक पर्यटन आकर्षण जातलो अशी माहिती बसकेंत दिली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।